फॉर्मेलिनाचो लेप मारिल्ले नुस्तें ताटात पावता म्हूण सामान्य गोंयकार काचाबूल। फॉर्मेलिनाचो प्रकार कळटाच गोंयच्या मंत्री आनी एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी बेगी वक्तव्यां जारी केली। मात गोंयकार सादूर। कॅन्सर जावपी फॉर्मेलिनाचें नुस्तें नाका तें नाकाच म्हूण गोंयकारूय पेटला। नुस्त्या बगर जेवण कठीण म्हणपी गोंयकारान नुस्त्याच्या मार्केटा कडेन फाट केल्या। पळयात मडगांव नुस्त्याच्या मार्केटाची स्थिती। सद्याक आम्ही मडगावसून हाडटाले, आता हाडिना। आता आम्ही बेतलातले हाडून विकता। बांगडे ताल्ले हाडिना आता। आमगे आदी सांग कांय गिराक जालें ना। नुस्त्या हें कॅमिकल घायल म्हूण आनी लोक हिंचाताय वयताय नुस्त्याक। येताय म्हळ्यार नुस्त्याक घेयनाय, गिराक जायना ना कोतो न्हयताय। आटाय म्हळ्यार थोडे म्हळ्यार होपना येतोय तो देखून राव पडटा। अशें आमगे रोखडी होपताले 10,000 15,000 20,000 व्यापाराला बोडी जायना आमकां इबळ्या। हांगा लोक येवन सांगता कॅमिकल घातला म्हणून। आमी कितें करपाचो व्यापार आतां? बेजार येवन गेलो आमकां। न्हंयच्या नुस्त्याका बेतलांच्या नुस्त्याका भरपूर डिमांड आसा। 700 रुपयान गांथन वयता। कांय जाण आतां धर श्रावणाच्या मुडात गेल्यात, जाल्यार कांय जाण न्हंयच्या साया नुस्त्याक। गोंयच्या थळाव्या नुस्त्याक आनी ह्या धंद्यात आसतल्यांक अच्छे दिन। प्रेस आनी डिमांड वाडला। मसळ मात गिराक बरें आशें नुस्तें आमगे न्हंयचें फ्रेश सारकें। लोक चड हिंगा फ्रेश मेळट म्हूण येताय। ना कॅमिकल ना। आमी साम रातचे वयताय माताय हाडटाय तशें करून। ओय जायत आसलो लोक, जायत आसलो। इंकून लोक गेलो, गिराकूय जायत आसलें कित्याक हिंग फ्रेश नुस्त्या मेळटा म्हूण। तें कॅमिकल नुस्त्या लावन सगलो लोक हिंग येता, कॅमिकल घाताय म्हूण। हांगे फ्रेश आहा तें वताय येतोय। आमगे गोव जाड घाताय हितून न्हंयत घाताय, राती हाय टायडाचे घाताय, लो टायडाचे काटाय आनी मागीर आमी तें घेवन हिंगताय। लोक न्हंयत नुस्त्या सोदताय। होय न्हंयत नुस्त्या फास्ट वता। डिमांड वाडला न्ही। आतां हें नुस्तें ना न्ही, बोटी आतां 1 तारखेक स्टार्ट जातले। तेच्या पयलीं हें कितें आतां चड सोदता तीं लोक। कितल्याय म्हारग जाल्यार व्हरता न्हू नुस्तें। हांगा वचोण्या मातशें चड व्हरता नुस्तें। नुस्त्या बरें डिमांड आहा मातशें। गोंयकारांनी भिवचे न्ही म्हूण स्वता फॉर्मेलिन प्रकरणाचेर लक्ष घालता म्हूण सांगपी मुख्यमंत्र्याचो आदेश ह्या स्टेजी वेल्यान खंय पावलो आनी कोणे आयकलो देवाक खबर। Yesterday I was keeping quiet initially, but since fish is a staple food, finally I had to say that don't worry, I am monitoring myself. I think that was required because people stopped eating fish. How can Goans live without fish? मात शेनवारचे हे मुख्यमंत्र्याचे वक्तव्य। शेनवार जालो, आयतार आनी सोमार गेलो। मंगळाराय गोंया भायल्यान येवपी नुस्त्याचे ट्रक एफडीएन तपासले ना। प्रुडंटान खबर काडली मडगांव होलसेल मार्केट आनी शिमेवेल्यान भितर येवपी ट्रकांची तपासणी एफडीएन करूंक ना। फक्त रिटेल मार्केटांतल्यान कांय सॅम्पलां घेवन टेस्टी चल्ल्यात। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सावयो डायस।